नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी त्रिनिदाद आनी टोबॅगोच्या संसदेत केले उलोवप. दोनूय देशां मदीं संबंद घटमूट जावपाचो उक्तायलो हावेस. त्रिनिदादचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टीन कांगालू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेटयलो देशाचो सर्वोच्च सन्मान पुरस्कार. त्रिनिदाद भेट सोंपोवन प्रधानमंत्री पावल्यात अर्जेंटिनात. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत गेल्ल्या मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्र्यांची घेतली भेट. माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन केली चर्चा. महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती विरोधात उद्धव आणि राज ठाकरे एकामाचेर. मराठी मोगींच्या मेळाव्याक केले संबोधित. ठाकरे बंधूंच्या दुटप्पी भूमिकेचेर मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केल्या टिका. पंढरपूर नगरीत फाल्यां जावपी आषाढी एकादशीचे फाटभुंयेर तयारी पुराय. 20 लाख भाविकांची अपेक्षा. गोंयच्यान लेगीत विठ्ठल नामाच्या गजरात भाविक पावल्यात पंढरीत. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या त्रिनिदाद देशाच्या भेटेर आनी त्रिनिदाद आनी टोबॅगोच्या संसदेत उलोवप केले. तांणी आपल्या उलोवपांत भारत आनी त्रिनिदाद संबंध, लोकशाही मूल्यां आनी दोनूय देशां मदीं आशिल्ल्या इतिहासीक सांस्कृतीक नात्यांचेर उजवाड घालो. 180 वर्सां आदल्यो भारतीय स्थलांतरितांच्यो यादी काडून दोनूय देशां मदीं आशिल्ले संबंध अदीक घटमूट जातले असो हावेस प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायलो. फॉरेन लीडर को दिए जाना हमारे विशेष संबंधों की गहराई को दर्शाता है. यह संबंध हमारे साझा इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है. 180 साल पहले भारत से जो लोग यहां आए थे, उन्होंने हमारी मित्रता की नींव रखी थी. भले ही उनके हाथ खाली थे, किंतु उनके मन भारतीय सभ्यता, संस्कृति और विविधता से समृद्ध थे. उन्होंने आपसी सौहार्द और सद्भाव को जो बीज बोए थे, वे आज त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रति, उनकी प्रगति के प्रति और समृद्धि के रूप में साकार हो रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका त्रिनिदाद आनी टोबॅगोचो सर्वोच्च राष्ट्रीय सन्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद आनी टोबॅगो दिवन भोवमानीत केला. राष्ट्रपती क्रिस्टीन कार्ला कांगालू हांच्या हस्तुकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका हो सन्मान भेटयलो. अशा प्रकारचो भोवमान मेळोवपी विदेशांतले ते पयलेच फुडारी जावन आसात. आपूण हो सन्मान भारत आनी त्रिनिदाद देशाच्या इश्टागतीचे प्रतीक म्हूण स्वीकारता अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलां. ग्लोबल साउथ सहकार्य वाडोवपाचो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार निश्चय केलो. ह्या सन्माना सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका आंतरराष्ट्रीय पावड्याचेर मेळिल्ल्या पुरस्कारांचो आंकडो 25 पावला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या त्रिनिदाद देशाच्या भोवडेर द्विपक्षीय चर्चा आनी वेगवेगळ्या वाठारांत 6 महत्वाच्यो कबलाती केल्यो. पोर्ट ऑफ स्पेनांतल्या इतिहासीक रेड हाऊस संकुलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी त्रिनिदाद आनी टोबॅगोच्या प्रधानमंत्री कमला पेरसाद विशेसार हांच्या मदीं महत्वपूर्ण चर्चा जाली. ह्या बसके उपरांत दोनूय देशां मदीं साधन सुविधा, वखद उत्पादन, संकश्टकालीन व्यवस्थापन, पर्यावरण संरक्षण, भलायकी आनी कृषी संशोधन ह्या वाठारांत सहकार्या खातीर कबलाती जाल्यो. ही भेट भारत आनी त्रिनिदाद संबंधाक नवे बळगे दिवपी थारतली असो विश्वास प्रधानमंत्री मोदी हांणी उक्तायला.
त्रिनिदाद आणि टोबॅगोची यशस्वी भोवडी करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अर्जेंटिनाची राजधानी बुनो एर्स शारात दाखल जाल्यात। अर्जेंटिनाच्या राजशिष्टाचार आणि परंपरेप्रमाण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका येवकार दिलो। आपल्या अर्जेंटिना भेटेर प्रधानमंत्री अर्जेंटिनाचे स्वातंत्र्यवीर जनरल सान मार्टिन हांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपतले। आज सांजे अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष झेवियर मिली हांणी आयोजित केल्ल्या येवकार सुवाळ्यात ते वांटो घेतले। ते उपरांत बोका ज्युनियर्स ह्या नामनेच्या फुटबॉल मैदानाक प्रधानमंत्री भेट दिवपाचे आसात। अर्जेंटिना हो भारताचो मुखेल वित्तीय भागीदार आशिल्ल्या कारणान दोनूय देशांच्या सहकार्याक हे भेटीक लागून नेट मेळटलो असो हावेस आसा। Having this opportunity is something unique in our life. He's such an important personality in the world. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या जीएसटी काउन्सिल मंत्री गटाच्या बसके खातीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत गेल्ल्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी माहिती प्रसारण, आयटी आणि रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांची भेट घेतली। ह्या भेटीत तांणी कोंकण रेल्वेची पायाभूत सुविधा वाडोवप आणि सुधारित कनेक्टिव्हिटी ह्या सारख्या गजालींचेर भर दिवपाची मागणी केल्या। केंद्रीय मंत्र्यांच्या प्रतिसादाक लागून कोंकण रेल्वेच्या विकासाक नेट मेळटलो असो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायला। ह्या नवी दिल्ली भेटेत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय पर्यावरण आणि राना मंत्री भूपेंद्र यादव आणि उद्देग आणि वेपार मंत्री पियुष गोयल हांची लेगीत भेट घेऊन वेगवेगळ्या विषयांचेर भासाभास केल्या। पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात डॉक्टर समीर मनोहर जोशी आणि डॉक्टर प्रथमेश कोटागी हांणी बरयल्ल्या आयुर्वेद सर्वसामान्यांसाठी भाग 1 आणि भाग 2 ह्या पुस्तकांची विमोचन कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीत खासा सोयरे म्हणून उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, एनआरआय आयुक्त नरेंद्र सावयकार आणि आयुर्वेद मळावेल्यो आदरणीय व्यक्ती डॉक्टर अनुरा बाळे हाजीर आशिल्ल्यो। सामान्य लोकांमदी आयुर्वेद ज्ञानाचो प्रसार आणि प्रचार जावचो हे खातीर ही कार्यावळ आयोजित केली। सुरवेक दिवली पेटोवन कार्यावळीची सुरवात जाली। डॉक्टर प्रथमेश कोटागी हांणी येवकाराचे उलोवप केले, जाल्यार समीर मनोहर जोशी हांणी पुस्तकाविशीं माहिती दिली। मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी आधुनिक काळात आयुर्वेदाचे महत्व स्पष्ट करून सांगले। की समाजाक बरें आयुष्य मेळचें, बरें आरोग्य मेळचें अशें म्हणून त्या पुस्तकांत उरपाक जायना। त्या पुस्तकांतल्यान समाजाकडे वचपाक जाय। पूण म्हजे स्वताचो अनुभव काडटे इतल्या वर्सां काम करतना, समाजा भितर काम करता आसतना समाजाक कळतय पण वळत नाही। आमकां सगळी खबर आसा हे पीक जाल्यार जातलें, तें खालें जाल्यार तशें जातलें, पण आमकां तें तितली पुरतेंच उरता। आमचें मन जें आसा पळय न्ही, हें मन हे संवसारांत समाजाक तशें आयलें, शरिराचो विचार करना, तें सामकें म्हणजे कशें म्हणटा तशें यावच्यान तावच्यान सामकें धुंडायत रावता। हें करपाचें, तें करपाचें, अशें करपाचें, अशें करपाचें। आनी ह्या हातूंत भितर आमचें शेत कशें हाडचें किंवा आमचें आयुश्य कशें हाडचें ह्या बद्दल विचार करनात। आनी म्हणूनच लक्षात घेयात की आयच्या दिसाच्या निमित्तान म्हजी विनंती आसा की सुजलम सुफलम गोवा करता आसतना आरोग्यशील असो गोवा आमी जावपाक जाय। ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार हांणी ह्या वेळार उलोवप केले। तांणी आपल्या उलोवपांत मनशाच्या जिवितांत आयुर्वेदाचे महत्व अधोरेखित केला।
10 ऑगस्टाक ताणें पयलें पुस्तक प्रकाशीत केलें आनी ताणें सांगलेलें की आपूण फुडल्या वर्सा दुसरें करतलो म्हणून. म्हाका दिसता तेका कशें जमता कळना, कारण तो फुडल्या वर्सा आयजूय ताणें सांगला परत फुडल्या वर्सा आनी एक पुस्तक प्रकाशीत करतलो म्हणून. आतां आपलो तो शिकयता वेवसाय आसा तेजो आनी त्याच बरोबर एक पुस्तक बरयता, सगळ्यात तिनान तो टायम कसो काडटा म्हाका हे लक्षांत येना, पूण म्हाका दिसता की एक जिद्द आसत जाल्यार मनीस हें करपाक शकता. आनी ती जिद्द डॉक्टर समीर जोशी हेचे भितर आमकां दिश्टी पडटा. पयलीं पुस्तकां इंग्लिशीन आशिल्ली, आतांचें पुस्तक जें आसा तें सर्वसामान्यांसाठी आसा. आयुर्वेद हो आमी सदांच मानतात की कठीण शब्द म्हणून. पयलीं म्हणजे संस्कृतांत सगळें आमकां कितें कळटलें, तकली उसळटा जाल्यार क्रोसीन घेतल्यार आमकां रोखडी कळटा. पूण हें आयुर्वेदान कितें नेमकें दिता तेंच आमकां कळना, पुडी दिता काय गोळी दिता काय म्हणून. थंयच्यान आनी म्हणून कितें दिसता की कठीण आसा हें सगळें प्रकरण म्हणून. पूण ते सर्वसामान्या खातीर जेन्ना करपाचो प्रयत्न कोणी करता आसत जाल्यार निश्चितपणान तेचो आमकां उपयोग जातलो. हे कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले पुस्तकाचे लेखक डॉक्टर समीर मनोहर जोशी हांणी ह्या पुस्तका विशीं माहिती दिली. आयुर्वेद सर्वसामान्यांसाठी असं नाव ज्यावेळी आम्ही ठरवलं त्याच वेळी त्या टायटल मधूनच पूर्ण गोष्टी इथे क्लिअर होत आहेत की ते सर्वसामान्यांसाठी लिहिले गेलेले आहेत. सो सर्वसामान्यांसाठी म्हणजे काय, आम्ही पण सर्वसामान्यच आहोत, आम्ही काय वेगळे नाही आहोत, आम्ही पण सर्वसामान्य आहेत. मग ह्याच्यात वेगळं काय आहे, तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आमच्या पुस्तकात जी दिलेली आहे ती म्हणजे आरोग्य रक्षणासाठी दिले गेलेल्या ज्या आयुर्वेदाने सूची आहेत त्या संस्कृत मध्ये आहेत, त्याची ट्रान्सलेशन्स अवेलेबल आहेत, पण ती कोणीही वाचायला जात नाही. म्हणून ज्या आयुर्वेदाच्या गोष्टी सांगितल्या गेलेल्या आहेत त्या सर्वसामान्य आजकालच्या पिढीला समजतील अशा सोप्या सरळ मराठी भाषेत सुटसुटीत भाषेत या गोष्टी लिहिल्या गेलेल्या आहेत, जेणेकरून सगळ्या व्यक्तींना ज्या गोष्टी वाचतील त्या आपण कशा त्याचं ऍप्लिकेशन करता येईल याची जाण त्या पुस्तक वाचल्यानंतर होईल. अनुरा बाळे हांचे ह्या वेळार उलोवप जाले. सदांच आम्ही पळयता की बूक हो आमचो सदांचो मित्र, जो ल्हानपणा पासून तो जाणटेपणा पासून. लर्निंग इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बुकांतल्यानूच आतां जरी मोबायलार भुरगीं शिकपाची सुरवात करूंक लागली आसत तरी पयलीं पासून बुकांतल्यानूच शिक्षण येता. आनी एक आमकां सगळ्यांक दिसता की जें आमी बुकान वाचता तें आमच्या सदांच लक्षांत उरता. आज मोबायलार वाचून भुरग्यांक संवय जाल्या पण ते विसरूंक जाता. एक लक्षांत पळयात, बुकान वाचता ते सदांच लक्षांत उरता. म्हणून बूक इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज अँड इज अ गुड गायड टू ऑल. म्हणून एक बरें दिसलें की ताणी हे सगळे सर्वसामान्यांसाठी हो बूक बरयलो की जे वाचून तरी थोडे तरी तांकां कळटलें की अरे हे वाचल्या उपरांत आमी आमचें आरोग्य राखूंक जाय. जशें सांगलां, प्रकृती ओळखा आनी आरोग्य राखा. आपली प्रकृती कितें हे जेनेंतल्यान जाणा जावंक जाय. 11 दिसांच्या खर मेहनती उपरांत चोडणा फेरी धक्क्याचेर बुडिल्ली बेती ही फेरीबोट काडपाक न्हंय येरादारी खात्याक यश आयला. ही फेरीबोट आता दुरुस्ते खातीर न्हंय येरादारी खात्याच्या बेती कार्यशाळेत व्हरतले अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. 23 जूनाच्या राती कडेन हे फेरीबोटीक उदक भरून ती अर्दी बुडिल्ली. खूब दिसा सावन लेगीत ती फेरीबोट भायर काडपाक यश येवंक नाशिल्ले. कांय तज्ञांची मदत घेवन निमणे ही फेरीबोट भायर काडपाक यश आयला. ह्या कामाक सुमार 25 ते 30 लाख रुपया मेरेन खर्च जाल्ल्याचो अदमास सुत्रांनी उक्तायला. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून रस्त्याच्या कांय भागात तडो गेल्ल्यान अनमोड घाटार येरादारी विस्कळीत जाल्या. येरादारीचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पुलिसांचे यत्न सुरू आसात. अधिकाऱ्यांनी ह्या सुवातेक भेट दिवन रस्तो दुरुस्ती प्रक्रियेक सुरवात केल्या. ह्या मार्गान प्रवास करतना दुचाकी वाहनांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन पुलिसांनी केला. खबरापत्रात आता घेऊया एक ल्हानसोच विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ टीटी नॅशनल पर। विसावा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेलो खबरो। मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित केल्ल्या खासा सत्कार सुवाळ्यात भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई हांणी आपल्या भावनीक उतरांनी बॉम्बे बार असोसिएशन, सहकारी वकील आणि न्यायव्यवस्थे खातीर कृतज्ञताय उक्तायल्या। बॉम्बे बार असोसिएशन ही संस्था म्हळ्यार विचारवंत घडोवपी मातृ संस्था आसा अशा उतरांनी सरन्यायाधीशांनी ह्या संस्थेची तोखणाय केली। भारताचे सरन्यायाधीश जाल्ल्या खातीर तांचो भोवमान आयोजित केल्लो ते वेळार ते उलयताले। संविधान हे आमचे निमाणे मार्गदर्शक तत्व आसा। न्यायाधीश म्हण आमची जापसालदारकी फकत अधिकाऱ्यांची न्हय जाल्यार कर्तव्याची आसा अशें सांगून न्यायालयाची रीती आशिल्ली पदां भरल्या उपरांत प्रलंबित खटल्यांचेर नियंत्रण येतले असो हावेस ताणें उक्तायला। ह्या कार्यावळीक न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, मुखेल न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये तशेंच ज्येष्ठ वकील व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले। केंद्रीय घर आणि सहकारिता मंत्री अमित शहा हांणी आयज गुजरातात आनंद हांगा देशातल्या पहिल्या सहकारी विश्वविद्यालय संकुलाचो बुन्यादी फातर बसयलो। ह्या त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालयात सहकार खात्यान वेगवेगळे 60 नवे अभ्यासक्रम सुरू करपाचो हावेस दवरला अशें ह्या वेळार आयोजित केल्ल्या कार्यावळीक मंत्री अमित शहा हांणी सांगला। सहकारिता चळवळीत देशभरात 40 लाख कार्यकर्ते कार्यरत आसात ही तोखणाय करपासारखी गजाल आसा अशें मंत्री शहा हांणी सांगले। 125 एकड़ में 500 करोड़ की लागत से विश्व का पहला त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखने का काम किया। ये यूनिवर्सिटी कोऑपरेटिव में नीति निर्माण का काम करेगी, डेटा विश्लेषण का काम करेगी, 5 साल, 10 साल और 25 साल की देश भर के कोऑपरेटिव के विकास की रणनीति करने का काम करेगी। अनुसंधान को भी इस यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है और सबसे बड़ी बात है ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सहकारी कर्मचारी पैदा नहीं करेगी, यहां से त्रिभुवन भाई जैसे समर्पित सहकारी नेता भी पढ़ लिख कर सहकारिता क्षेत्र की नेतृत्व करेंगे। इनोव्हेटिव्ह फिजिशियन फोरम ह्या संस्थेचे 7वें वर्सुकी आंतरराष्ट्रीय संमेलन आयज नवी दिल्लीत आयोजित केले। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी ह्या संमेलनाचे उक्तावण केले। तांणी आपल्या उलोवपांत चिकित्सा शिक्षण, संशोधन आणि वैश्विक सहयोगाचेर अधिक भर दिवपाक जाय अशें सांगले। भारताची भलायकी परिस्थिती आणि चिकित्सा पद्धती संवसारभरात तोखणाय करपासारखी आसा अशें तांणी म्हळें। या संमेलनात भारत, नेपाळ, श्रीलंका, मलेशिया आणि ब्रिटनातले चिकित्सक आणि संशोधक वांटेकार जाल्यात। नए रिसर्च हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर नए इनोवेशन कर रहे हैं और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के माध्यम से किस तरीके से हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था कर सकते हैं, इसी प्रयासों के कारण आज भारत मेडिकल के अंदर दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा बना रहा है। भारत देश सध्या 153 देशांनी खेळण्यांची निर्गत करता। हे यश थळाव्या उत्पादकांनी दिल्ल्या फाटबळाक लागून शक्य जाला अशी माहिती केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी दिल्या। नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या 16व्या टायबीज इंटरनॅशनल प्रदर्शनात ते उलयताले। थळाव्या उत्पादकांचो दर्जो, नवकल्पना आणि स्टार्टअप्सांच्या योगदानाक लागून भारतातल्या खेळण्यांच्या उद्योगात क्रांती घडोवन आयल्या अशें तांणी सांगले। भारतीय बाजारपेठ आता आंतरराष्ट्रीय मळाचेर प्रभाव घालपाक लागल्या।
भारतीय उत्पादनाक मेड इन इंडियाची जोड मेळिल्ल्या कारणान स्वतंत्र वळख निर्माण जाल्या अशें मंत्री गोयल हांणी स्पष्ट केला। प्रोत्साहन दे रही है टॉय इंडस्ट्री को, अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज है वो, और साथ ही साथ हम केंद्र से भी सहयोग देना चाहते हैं। दोनों मिला के मेरा मानना है कि हमारी टॉय इंडस्ट्री में अभी भी इतना सामर्थ्य है, इतना पोटेंशियल है, इतना ज्यादा संभावनाएं हैं, इतना बड़ा डिमांड है कि हम आज की स्थिति से 10 गुना बड़ा हो सकते हैं अगले 10 साल में। महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती विरोधात शिवसेना, उबाठा आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हांणी एकठांय येवन मराठी भाषेच्या संरक्षणा खातीर विजयी मेळाव्याचे आयोजन केले। मराठीचे संरक्षण आणि अस्मिताय तिगोवन दवरपाचो निश्चय ह्या मेळाव्यात मराठी मोगींनी केलो। सुमार 19 वर्सां उपरांत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एका माचयेर आयिल्ले। दोन्ही फुडाऱ्यांनी मराठी मनशाच्या हक्का खातीर एकठांय येवपाचो निर्धार उक्तायलो। खूप प्रचंड तपश्चर्या लागते, खूप लोकांची मेहनत असते। आज तुम्ही सगळेजण मराठी म्हणून एकत्र आलात, आज महाराष्ट्रामधला तमाम मराठी आज मराठी म्हणून एकत्र आला। टाळ्या वाजू नका, मी काय सांगतोय नीट ऐका। याचा पुढचं राजकारण ह्यांचं पुन्हा तुम्हाला जातीमध्ये विभागायला सुरुवात करतील, पुन्हा हे जातीचं कार्ड खेळायला सुरुवात करणार। मराठी म्हणून तुम्हाला कधी एकत्र येऊ देणार नाहीत। उठसूट कोणालाही उगाच मारायचं काही कारण नाहीये। अनेक लोक आहेत, अनेक गुजराती लोक आहेत, माझ्या अनेक परिचयाचे आहेत। माझे एक मित्र आहेत नयन शाह म्हणून, त्याला मी गुजराती म्हणतो। तुमचा विश्वास बसणार नाही इतकं अप्रतिम मराठी तर बोलतोच, विनोदाचंही अंग आहे। महाराष्ट्र सरकारान मराठी भास अनिवार्य केल्ल्याची खोशी जाल्ले खातीर ठाकरे बंधूंनी आयोजित केल्लो विजयी मेळावो आनंददायी आसा। मात ठाकरे बंधूंनी आपल्या दुटप्पी भूमिकेचो विचार करूंक जाय अशें महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी म्हळां। सरकाराची भूमिका स्पष्ट आसा, मराठी मनशाच्या हिता खातीर जे बरे तेच आमी करतले, कोणाच्याच चेपणाखाला सरकार बळी पडचे ना अशें मुखेलमंत्री फडणवीस हांणी स्पष्ट केले। मला असं वाटतं मराठी माणसाला हे लक्षात येतं कोण दुटप्पी आहे, हे दुटप्पी धोरण आहे। आमचा विषय पक्का आहे, आम्ही समिती केली आहे, जे मराठी मुलांच्या हिताचा असेल तो निर्णय आमची समिती देईल आणि तो निर्णय आम्ही मान्य करू। कोणाचाही दबाव आम्ही मान्य करणार नाही। या ठिकाणी मराठी मुलांच्या हिताचं जे असेल तेच महाराष्ट्रामध्ये होईल आणि तोच निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय आम्ही घेऊ। भारताचो देशांतर्गत हवाई वाठार हो सध्या संवसारात सगळ्यात वेगान विकसित जावपी वाठार आसा। तातूंत भारतान तिसऱ्या सुवातेर पावल मारला अशी माहिती केंद्रीय हवाई येरादारी मंत्री KR मोहन नायडू हांणी दिल्या। देहरादूनात आयोजित केल्ल्या विभागीय हवाई येरादारी परिशदेत ते उलयताले। मंत्री नायडू हांणी भारतातल्या हवाई येरादारीच्या नेटान जावपी उदरगतीचेर भर दिलो आणि केंद्र सरकाराच्या जोडणेक लागून निर्माण जाल्ल्या संधींचेर उजवाड घालो। हमने पिछले 10-11 साल में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच विचार से, उनके मार्गदर्शन में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला क्षेत्र ये सिविल एविएशन आज बना है। 8 से 10% की ग्रोथ रेट से आज हम आगे ले पाए और 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक सिविल एविएशन नेटवर्क इन द होल वर्ल्ड आज भारत हुआ है। जब भी राज्य से मुख्यमंत्री हमसे मिलने आते हैं तो काफ़ी विषय उनका रहता है। हमने भी सोचा कि इतने सारे विषय अगर राज्य के पास है तो वो हमारे पास नहीं, हमें उनके पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए उस सोच के साथ हमने ये रीजनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की है, सबसे पहली बार हो रहा है। अमरनाथ यात्रा 2025 अंतर्गत ऑपरेशन शिवा ह्या कार्यावळी खाला अमरनाथ यात्रे खातीर खर सुरक्षा तैनात केल्या। ह्या यात्रे खातीर 581 CRPF कंपन्यो, सुमार 58,000 जवान, ड्रोन, जॅमर, बॉम्ब शोधक पंगड, 4,000 परस अधिक CCTV कॅमेरे तैनात केल्यात। पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर अमरनाथ मार्ग नो फ्लाय झोन म्हणून घोषित केला। यात्रेकरूं खातीर डिजिटल टॅगिंग, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बसयल्या। जम्मूचे DIG आणि भगवती नगर आणि यात्री निवास मजगती आशिल्ले सगळे वॉच टॉवर आणि कंट्रोल रूम हांचो नियाळ घेतला।
पंजाब पुलिसांनी माधवपूर हांगा कंट्रोल सेंटर आणि अतिरिक्त चेकपोस्ट लेगीत उबारल्यात. अमरनाथ यात्रेविषयी काय भाविकांनी प्रतिक्रिया उक्तायल्या. कहना चाहूंगा कि काफी खुशी है लोगों में. अभी अगर कमाई भी नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुशी है. अब ये फिर रौनक आ रही, बाजार फिर बस रहे हैं. भारतीय कथित अर्थीक गुन्यांवकार नीरव मोदी हाचो भाव निहाल मोदी हाटा अटक केल्या अशी माहिती अमेरिकन न्याय विभागान भारतीय अधिकाऱ्यांक कळीत केल्या. ही अटक भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय म्हळ्यार ईडी हांणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो म्हळ्यार सीबीआय हांच्या प्रत्यार्पण करपाच्या सुचोवणे वेल्यान केल्ल्याची माहिती न्याय विभागान दिल्या. निहाल मोदीक अटक केल्या उपरांत ताच्या कारणान नीरव मोदी विशीं अदीक माहिती भारत सरकार मेळटली असो विश्वास ईडीच्या सुत्रांनी उक्तायला. पेडणे म्हालांतल्या मोर्जेच्या पीटर अल्वारिस मेमोरियल स्कूल आणि सरकारी माध्यमिक विद्यालय देऊळवाडा ह्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी आषाढी एकादशीच्या पूर्वसंध्येक मोरजाई देवीच्या वाठारात दिंडी काढून भक्तिमय वातावरण तयार केला. तातूंत दोनूय शाळांचे विद्यार्थी आणि शिक्षक व्हडा भक्तिभावान वांटेकार जाल्ले. पीटर अल्वारिसाचे सगळे टीचर्स चे सगळ्यांचे सजेशन घेऊन आम्ही ठरयले आणि तसे पेरेंट्सांचे आम्ही ओपिनियन घेऊन तेंच्यांनी आमकां सगळ्यांनी सांगले चल आमी बरीशी दिंडी घेवया एकादशीच्या निमतान. सो हे ठरोवन आमी आयच्या दिसाक सगळ्या भुरग्यांक इंस्ट्रक्शन दिवन तांकां बरे कॉस्ट्यूम घालून बरी तयारी केली आणि तशें सगळो हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक म्हाका टिचरांचो साथ तसो पेरंट्सांचो साथ मेळोन आमी आयची दिंडी बरे भाशेन ती पावसानूय आमकां बरे साथ दिलो अशें म्हाका दिसता. सो आमकां लोकमायेचो आनी पंढरपूर नगरीत फाल्यां जावपी आषाढी एकादशीचे फाटभुंयेर तयारी तेंगशेर पावल्या. ह्या वर्सा सुमार 20 लाख भाविक पंढरपुरात श्री विठ्ठलाच्या दर्शनाक येवपाचे आसात. आतां मेरेन 10 लाखा परस अदीक भाविक पंढरीत दाखल जाल्यात आणि आयज राती मेरेन सगळ्या संतांच्यो पालख्यो विठुरायाच्या दर्शना खातीर पंढरपुरात पावपाच्यो आसात. मुखेल शासकीय महापुजे खातीर मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आयज सांजे पंढरपुरात येवपाचे आसात. विठ्ठल मंदिर वाठार, नगर प्रदक्षिणा मार्ग आणि चंद्रभागा घाट भाविकांनी फुलून गेला. गोंयांतल्यान लेगीत व्हडा प्रमाणात विठ्ठल भक्त विठू नामाच्या गजरात वारींतल्यान पंढरपुरात पावल्यात. थळाव्या प्रशासनान नितळसाणे खातीर 1650 कर्मचारी आणि 8000 पुलीस सुरक्षे खातीर तैनात केल्यात. पंढरपूरचे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे हांणी व्यवस्थेविषयी माहिती दिली. नगर परिषद हद्दीमध्ये पंढरपूर शहरामध्ये या वारकरी आलेल्या वारकऱ्यांचं स्वागत करण्यासाठी त्यांना सर्व पायाभूत सुविधा देण्यासाठी. आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 30°C आणि उण्यांत उणें तापमान 24.8°C इतले नोंद जाला. आता मेरेन राज्यात 1004.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी त्रिनिदाद आणि टोबॅगोच्या संसदेत केले उलोवप. दोनूय देशांमदीं संबंद घटमूट जावपाचो उक्तायला हावेस. त्रिनिदादचे राष्ट्राध्यक्ष क्रिस्टीन कांगालू हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेटयलो. देशाचो सर्वोच्च सन्मान पुरस्कार. त्रिनिदाद भेट सोंपोवन प्रधानमंत्री पावल्यात अर्जेंटिनात. राष्ट्रीय राजधानी नवी दिल्लीत गेल्ल्या मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्र्यांची घेतली भेट. माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचे कडेन केली चर्चा. महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती विरोधात उद्धव आणि राज ठाकरे एका माचयेर. मराठी मोगींच्या मेळाव्याक केले संबोधित. ठाकरे बंधूंच्या दुटप्पी भूमिकेचेर मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी केल्या टिका. पंढरपूर नगरीत फाल्यां जावपी आषाढी एकादशीचे फाटभुंयेर तयारी पुराय. 20 लाख भाविकांची अपेक्षा. गोंयच्यान लेगीत विठ्ठल नामाच्या गजरात भाविक पावल्यात पंढरीत.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवपाक उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।